फाटली खूबशीं वर्सां तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान लोकसेवेक स्वताक फुडें करपाचो एक चान्स मेळिल्लो आसा आनी हेज्या फुडल्या कारकिर्दीन सुद्दां लोकां खातीर सदांच फुडें आसतलो आनी लोकां खातीरच काम करतलो। दुसरें म्हणल्यार सगळ्यान म्हत्वाचो विशय शिक्षण आनी तातूंत सुविधा शिक्षणाच्या भुरग्यांक फुडें सरपाक लागून ज्यो सुविधा म्हज्या मतदारसंघान म्हाका दिवपाक मेळटल्यो आनी म्हज्या सायडीच्यान ज्यो दिवपाक जातल्यो जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून किंवा सिद्धेश नाईक म्हणून त्यो सदांच दिवपाक लागून हांव सदांच तत्पर आसतलो। आनी जेन्ना जेन्ना म्हजे कडेन कोणी एप्रोच जातले ती कामां सदांच करपाक आनी ती करून घेवपाचो प्रयत्न जो आसा तो सदांच हांव करतलो। हो म्हजो संकल्प आसा। गांवांतलो जो टॅलंट आसा आज आमच्या गांवांत गोंयान हो एक संस्कृती आसा, लोकल ट्रेडिशनल संस्कृती आसा, तातूंत शिगमो आसत, गणेश चतुर्थी आसत, बाकीचे आमचे फोक डान्स आसत, हांकां प्रोत्साहन मेळपाक जाय। आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी आमी त्या प्रयत्नाक खंय तरी हातभार लावपाक शकता काय कितें हाजो विचार जालो आनी त्याच हातूंतल्यान खंय तरी जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून आपल्या वाठारांत म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आमी संस्थेक दिवपाक जाय आनी जेणे करून त्या गांवांतलो जो टॅलंट आसा, यूथ आसा, तो खंय तरी तांच्या मदलो टॅलंट जो आसा तो वयर सरपाक खूब ताजी मदत जातली। आनी हे चिंतून आज आमी ह्या आमच्या 25वी जिल्हा पंचायत मतदारसंघांनी हें काम सुरू केल्लें आसा आनी खूब बरें दिसता कारण हिंदवी स्वराज देववाडी आनी ह्या गांवांतल्यो सगळ्यो संस्था तश्यो खूब एक्टीव आसा आनी प्रत्येक फावटी नवीन नवीन उपक्रम ते घेवन येतात। ताकाच लागून ह्या गांवांतले पयलीं म्हणल्यार जे जाणटे आसा तांचे आशिर्वाद आनी तांकां तांचे पयलीं म्हणल्यार खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांचे आभार मानता कारण युवा पिढीक आपली संस्कृती जेन्ना फुडें व्हरपाची आसता ती युवा पिढी कडेन ती रुजोवपाची आसता आनी ते जाणट्यांच्या आशिर्वादान जाता आनी ते ह्या गांवांत आमकां प्रत्यक्षान पळोवपाक मेळटा। ताका लागून सगळ्यांचे खूब खूब आभार मानता आनी अभिनंदन करता। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, हर हर महादेव। हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता ह्या वाड्यावेल्या लोकांक आनी आमचो बाब विक्टर जो हांगचो पंच आसा की आमी सदांच जी कामां करता ती सदांच लोकांक जी जाय ती कामां करता आनी केन्नाच बाबा आमी फोर्सफुली कितें केलें आज पर्यंत कोणाक आयकुपाक येवचें ना। आज ही जी हो जो प्लॅटफॉर्म आसा वो हांगा ह्या गांवचे सगळे गणपती हांगा पावपाक येता आनी ह्या वाड्यावयले लोकूय ते खूब बऱ्या तरेन ते सेलेब्रेट करतात, तेंचोय हातभार ताका आसता आनी सगळ्यांनी मेळोनूच ते काम करपाचें आसता आनी ह्या कामाक तेंचो सगळ्यांचो हातभार, तेंचें सगळ्यांचें कॉपरेशन लागलें म्हणून तेंचे सगळ्यांचे पयलीं म्हणल्यार आभार मानता।
आज जशें सरपंचान म्हणलें की हेज्या फुडें सुद्दां ह्या वाड्यार जितली कामां जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान जाता तितली कामां हांव तांकां करून दितलो हें म्हजें आश्वासन हांव तांकां दिता, म्हजें उतर दिता। आतां जशें म्हणलें की हांगा तांकां आनी एक शेड तांकां कशी जाय तशी ताणें आमकां सांगची ती हांव तांकां करून दिवपाचें उतर हांगा दिता। दुसरें म्हणल्यार हांगा जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा तांचे खातीर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीच्या थ्रू ज्यो साधन सुविधा तांकां दिवपाक जाय, ज्यो तांकां लागतल्यो किंवा ज्यो सबसिडी गव्हर्मेंट दिता त्यो सुद्दां तेंचे कडेन पावोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो आमी जिल्हा पंचायत म्हणून करतले इतलें सांगता। आनी हेज्या फुडलें तेंचे जे कितें तांचे जी कामां आसतलीं ती केन्नाय तुमी आमचे कडेन घेवन येवपाक हरकत ना, ती सदांच आमी तुमच्या पासत करपाक सदांच तत्पर आसतले। आनी इतलें सांगता आज हें काम हांगा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान सुरू जाल्लें आसा म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता, अभिनंदन करता। जन्मदिनमिदं हरिप्रिय सखे, जन्मदिनमिदं हरिप्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। जन्मदिनमिदं हरिप्रिय सखे, जन्मदिनमिदं हरिप्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं। स्पेसिफिकली हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या हाका जेन्ना हो हातीन घेवपाचो एक निर्णय जालो तेन्ना हांगच्यान जो पावस पडून हांगा उदक जें भरता तातूंत सकयल्ल्या सुद्दां स्ट्रक्चराक खूब थंय माल पडटा आनी तातूंत तें उदक सकयल पावपाचो एक भंय आसता। सो ताका लागून हें बेगिनांतल्या बेगीन करचें अशें सर आनी बाकी सगळे जे स्टाफ आसा मॅनेजमेंट आसा तांणी सांगिल्लें आनी त्या तातूंतल्यान हो आमी आज प्रोजेक्ट हो घेतिल्लो आसा। आनी हेजे फुडें सुद्दां जे हेल्प जिल्हा पंचायत म्हणून जो पाठिंबो लागतलो तो एज्युकेशन सेक्टरान सगळ्या स्कुलांक म्हज्या मतदारसंघात मेळटलो। रस्तो पयलीं एकदां जाल्लो बट खराब जाल्ल्या कारणान परत हो रस्तो लोकांक त्रास जाताले आनी परत हो रस्तो घेवपाची मागणी तेंची आशिल्ली। हो रस्तो अरावंड 5 लॅक्साच्या आसपास हें आसा आनी हालींच तो कंप्लीट जाल्लो आसा जिल्हा पंचायतीच्या अंडर आनी लोकांक हो रस्तो जाल्या नंतर खूब थाकाय मेळिल्ली आसा। बरें दिसलें की वाडदिवसाचो विनियोगय बीन ताणें योग्य रितीन केला। समाजोपी कल्याणकारी कामां जीं आसात तीं ताणें उक्तावण करपाक देवा कडेन मागता ताका बरें आयुश्य आनी तशेंच उर्बा दिवची काम करपाची जी सगळ्या लोकांक आनी समाजाक सगळे स्तरा पर्यंत पावचें। अंत्योदय हो जो आमचो जो मूल मंत्र आसा तो मंत्र ताणें असोच फुडें व्हरचो। परत एकदां वाडदिवसाच्या निमतान ताच्या उत्तम आरोग्याक आनी फुडाकारा खातीर देवा कडेन परबीं।
जय दिवाळी साजरी भगवती माते आई जगदंबे तुझ्या पुढल्या पूर्वा फाटल्या पूर्वा प्रवाळगडे शाखाईश्वर भगवती नामतेश्वर साईबाबा लक्ष्मीनाथ काळजी करून घेऊन आज सिद्धेश नाही नॉर्थ कॉर्नर सिरियल आज तुझ्या चरणाक येयल्ले आसात त्यांचो जन्माचो दीस आनी आज बरो दीस तांकां मेळून आज हांगा भगवंतीच्या देवळान जें शुद्धीकरण फ्लेवर लोकांचें करपाचें तेज्या खातीर तुज्या दर्शनाक येयले आनी ताचें उद्घाटन आसा तर तुज्या चरणा कडेन जी फुलांची पाखी तेंच्यांनी सेवा केल्या ती पावन करून अखंड ह्या कुटुंबार सगळ्या आमचे बीजेपीचे सगळे कुटुंब आसा त्या प्रमाणे भगवतीचो परिवार आसा त्या सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य दीर्घायुष्य प्राप्त करून दिवन अखंड अशीच भगवतीची कृपा दृश्टी त्या सगळ्या कुटुंबार येवपाची. जिल्हा पंचायत निधी हो गव्हर्मेंट आमकां दिता पण तो कमी आसता पण आमी त्या हितून जितली कामां करपाक जाय म्हणजे खरेंच लोकांक जी प्रायोरिटी आसा आनी त्या हितूंतल्यान लोकांच्या फायद्याची जी कामां करपाची आसता ती आमी सदांच प्रायोरिटीचेर घेता. आज आमचे माजी आमदार ग्लेन बाब आसात ते सदांच म्हजे कडेन कॉन्टेक्टान आसता खंयच्याय डेव्हलपमेंटल वर्क्साचें कितें आसत जाल्यार ते आमकां सदांच गायड करता. तशेंच आमची जी हांगची झेडपी आसा मनीषा नायक ती फायल एकदां रेडी केली आनी जो पर्यंत ती फायल क्लियर जायना तो पर्यंत ती फाटल्यान लागलेलीच आसता म्हणजे केन्नाच ती फायल केन्ना जातली हें आयकून घेवचें पडटा म्हाका. पण नक्कीच आमी जेन्ना जिल्हा पंचायत म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना जी सगळीं आमी कामां हातान घेता ती प्रत्येक आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणजे शेवटच्या मनशा पर्यंत हो जो गव्हर्मेंटाच्या पयशांचो फायदो जो आसा तो शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय. ते डेव्हलपमेंटल वर्क आसूं नाल्यार बाकी आनी कामां आसूं. ह्या हितूंतल्यान जिल्हा पंचायतीन ह्या वर्सा फर्स्ट टायम डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लॅन लागू केल्लो आसा आमी तयार केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीच्या इतिहासान फर्स्ट टायम हें जाल्लें आसा. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान रिन्युएबल एनर्जी म्हणजे गो ग्रीन प्लस आमचे जे स्ट्रे कॅटल्स आसात तांचेर खंय तरी उपाय आनी बाकी सगळे जितले बरे उपक्रम आसा ते जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत आमी घेतिल्ले आसा. आनी जेन्ना आमी गांधीजीन एकदां म्हणिल्लें की जर तर आमचो देश पळोवपाचो आसलो तो गांवांनी पळोवपाचो. देश जो आसता गांवांनी वचता आनी त्या हितूंतल्यान गांवांतली ही जी इन्स्टिट्यूशनां आसात देवूळ आसत चर्ची आसत बाकी आनी दुसरी स्पोर्ट्स क्लब आसत यूथ क्लब्स आसत हे जेन्ना आमी घट करतले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आसूं किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जेन्ना आमी हे सशक्त करतले म्हाका दिसता तेन्नाच गांवचो विकास जातलो आनी अल्टिमेटली देशाचो विकास जातलो. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear CJ. Happy birthday to you. अडीच वर्सां जिल्हा पंचायतीचो सदस्य जाल्यानंतर ह्या मतदारसंघात 6 पंचायती आसा 6 पंचायतींनी जवळ जवळ 1,40,40,00,000 डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जे आसा ते चालीक लायल्या. तशेंच जे आमी स्पीकर साऊंड सिस्टम प्लस CCTV आनी अन्य खुर्च्यो अशे मटेरियल्स आमी जे प्रोवायड करता तातूंत जवळ जवळ 20 ते 25 लाखाचे अशें धरून जवळ जवळ 1,60,00,000 आमी ह्या मतदारसंघात फाटल्या 2.5 वर्सान खर्च केल्ले आसा. लोकां कडेन बरे हितून ते पावल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आजूच जवळ जवळ 8 कामांचो फावंडेशन स्टोन
तातूंत दिवाडेचे गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म आसात, मागीर आमचे कोल्लेची राधाकृष्ण टेंपलाची शेड आसात आनी कंप्लीट जाल्ले 2 रस्ते ओल्ड गोवाचे आसात. अशे 8 प्रोजेक्ट्स आज आमी इनोग्रेट केल्ले आसा आनी तांचो जवळ जवळ खर्च अंदाजे 40 लाख असो जाल्लो आसा. हें सगळें मेळून जवळ जवळ फाटल्या 2-2.5 वर्सांत 2 कोटीची कामां ह्या मतदारसंघात हांव सिद्धेश नायक एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर हांवें केल्लीं आसा आनी हेच्या फुडें सुद्दां अशाच प्रकारची डेव्हलपमेंट करपाक लागून कामां करपाक लागून हांव सदांच कटिबद्ध आसतलो इतलें सांगता आनी आज मी इतल्या मोठ्या संख्येन आयले म्हणून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. एक नवी शिक्षण पॉलिसी आयिल्ली आसा. ह्या पॉलिसीन भुरग्याचो सर्वांगीण विकास आतां पर्यंत आमचे तकलेक काही हीच गोश्ट आसा. मी पालक सुद्दां हांव तांचो दोश तांकां गुन्यांव करिना, कारण जेणे जेणे आमचेर राज्य केलें, मागीर जे पोर्तुगीज आसूं, हिंदुस्तानाक ब्रिटीश आसूं, ह्या लोकांनी आमची बुद्धी जी आसा किंवा आमची जे काही इंटेलॅक्ट जे आसा, इंटेलिजन्स आसा, ते सगळ्यांत पयलीं ते मारपाचो प्रयत्न केलो. पुर्वजांनी तयार केल्ली आमची शिक्षण पद्दती जी आहा ती पद्दती मनशाचो सर्वांगीण विकास करपाची पद्दत आशिल्ली आनी ती योग्य पद्दतीन. पण त्यावेळी खंय तरी आमी जाणात की आमी गोश्टी आयकताले बालपणान, कृष्ण राम हे हितून शिकले, आश्रम शाळेंत शिकले आनी सगळी विद्या त्या हितूंतल्यान हे करून ते फुडें गेले, समाजाचे आदर्श ठरले आनी तेणी देशांत उत्तम काम केलें आनी ताजे दिल्ले संस्कारूच आतां पर्यंत आमी फुडें घेवन वतात. ही जी काही पद्दती आशिल्ल्यो ह्या देशाचो विकास जावपाची, हांगसरल्या मनशाचो विकास जावपाची पद्दत काडून उडोवन ब्रिटीश जेन्ना आयले तेणी मॅकलेन सिस्टम ऑफ एज्युकेशन जी आहा ती आमचेर लाद्दी गेली. ताका ह्या सिस्टमी आमकां आनी ही सिस्टम कोणे हांगसरल्यान खंय सायंटिस्ट जावचो न्ही, कोणे हांगसरल्यान बरे व्यक्ती जावचे न्ही. हिंदुस्तानाक जे इंटेलेक्च्युअल आमच्या भितून आमच्या जिनाकच आसा, आमच्या मातयेकच आसा, तें कशे तरेचे नश्ट करप हे प्रयत्न ताणें सगळ्यांनी केले. आनी खरो आमच्या आत्म्याक मारपाची ताणें खंय तरी प्रयत्न केलो आनी तांची शिक्षण पद्दती, आमची संस्कृती, कल्चर, आमचे जे जे कितें बरें आशिल्लें तें ना करपाचो प्रयत्न जालो. परंतु आज ह्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळांत आज आमचो देश फुडें फुडें वता. देश फुडें वतलो खंय तरी पयशांनी न्ही, ते जे संस्कार आमकां पुर्वजांनी दिवन दवरलेले आसा त्या संस्काराच्या आदाराचेर आमी संपूर्ण जगाचो विकास आनी विश्वास प्राप्त करपाक हळू आज आमचे पावरां मारिल्ले आसात. आनी तेंच शेवटी ह्या संस्काराच्या आदाराचेर, ह्याच हाच्या आदाराचेर परत एकदां आमी विश्वांत एक बरें राष्ट्र जावपाचे प्रयत्न जे आहा ते शिक्षणाच्याच माध्यमांतून जातले. आनी ही शिक्षण पद्दती पयस करून जी शिक्षण पद्दती आमकां फक्त खंय तरी नोकर, आमी फक्त नोकर जावचे, मालक केन्नाच जावचे न्ही अशे तरेची शिक्षण पद्दती आमचे लाद्दी गेली. आनी तातूंतल्यान आज भारत इल्लो मुक्त जायत वता. ह्या देशाचे सर्वस्व मालक आमी जावचे, जगाक कितें तरी आमच्या हातूंतल्यान आमी दिवचे ह्या भावनेन प्रत्येकान शिक्षण घेतलें, फुडें सरल्यान निश्चितपणे सरतले, तातूंत अजिबात दुबाव ना. आनी ह्या पद्दतीन आमकां पेरंटाचे तकलेक एक आसतलें, म्हाज्या भुरग्याक हांव शिकयतां, खंय तरी बरीशी नोकरी मेळपाक लागून शिकयतां, हे तकलेच्यान आमी काडुया. शिक्षण हे सर्वार्थान मनशाचो विकास, तातूंत नोकरी हो एक भाग आनी ताचे खातीर शिक्षण अशी जे काही एक पद्दत आशिल्ली, खंय तरी आमचे 12वीची सर्टिफिकेट, ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट इतलें केलें की नोकरी मेळटली. हाचे पलीकडे वचून आमी हें शिक्षण जें आहा तें शिक्षण शेवटी शिक्षणान मनीस खरो हे जाता, खरो मनीस जाता, ताचे सगळे संस्कार येतात, त्या संस्काराच्या आदाराचेर आपली फॅमिली, आपलो समाज, आपले राज्य, आपलो देश हाचे एक ब्रॉड विचार तातूंतल्यान निष्पन्न जाता. आनी तो एक घराचो कुटुंबाचो न्हय, फक्त संपूर्ण देशाचो तो एक नागरीक जाता. अशे विचाराचे नागरीक निर्माण करपाचें काम जितलें फास्ट जातलें तितले तितले सगळ्यो गोश्टी आज जे आमचे समोर खूब ज्यो आव्हानां आसात, चॅलेंजीस आसात, ते चॅलेंजीस आमी पार करून फुडें वतले आनी ती कुवेत प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातून आसा.